बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज इजायास प्रवादाचें पुस्तक आमी सुरू करतले आनी इजायास ध्यान विचून काडलो. जेन्ना कोणाक धाडटलो हांव आनी इजायास म्हणटा म्हाका धाड तुजो प्रवादी जावपाक. आनी आपणाचो म्हणल्या भाशेन सहकार दिता देवाक हें देवाचें उतर परगट करपाक. आमकांय देव विचारता कोणाक धाडटलो आनी आमी निबान दिवंक जायना. जेन्ना निबान दिता देवाचो वार फुडें वचना ते पासत आमी आयतीं आसूंक जाय देवाच्या कामांत. कसलेंय काम तें जावं आमच्या लायन जाता ते भाशेन हें काम आमी करूंक फाव. हें देणें ह्या मिसांत मागुया. हें मीस सांबळिता पियेदाद कुलास अनास कुलास रोजा कार्वायल हांच्या ओतम्याक आनी दुसरें तें सांव एलन कुलासो हांचे पासत आनी मागूंक लायला आंजेलो नुनीस हाचो वाडदीस. आनी ह्या मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवात कुतीकूच देवा फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गिन्या उच्चारून सांगता. चिंतून घरान उच्चारून बरें सोडून सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा मोता दिपोती भाग्योन बेनेदिताक तुजे देवीक सेवेचे शाळेंत नांवादीक गुरू कसो केलोय. सोर वस्तू परस जवदीक मोग करूंक आनी ज्या आज्ञाचे मार्गान उर्बेवंत काळजान चलोवंक आमकां फाव करूंक मागता. आमचे सुमेयाचे पुता हेजो क्रिस्ता उदेशीन तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणान. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजायस राजाच्या मोन्नाच्या वर्सा एका ऊंच सिंहासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफी. हाका जोण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ धांपूंक, 2 ताचे पांय धांपूंक आनी 2 उडून वचोंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पर. सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मारतल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसा? कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्ल्या ओंटाचो मनीस आनी मेल्ल्या ओंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोळबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफी वेदीवेलो चिमट्यान काडलोलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन मुजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय हो तुज्या ओंठाक लायला.
तुजें पाटोक काडून उडयलें, तुजें कोटेपण धुवन काडलें. आनी सोरेस्पराचो ताडो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतिपार केलो, हो पळे, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. सोरेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब, वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं बारबोर म्हणुया, वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. पोरवेचीं आंगोस्ट्रां सोरेस्पोर न्हेसला. आपल्या पॅन्टाक ताणें बॉलाचो पोटो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरामाक तावन तुजें शिवासण गोठ उबें आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सोरेस्पोरा. जबाब, वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सोरेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्राय. जबाब, वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करूं आसा. Sorvespor तुमचे सव्या आसूं. माथेवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस सीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. सीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बेलझेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोच्च्यांक तेवून आनी कितें म्हणचें नात. ते पासो ताका भिवूं नाकात. आतां धांपलेलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडांत सांगात. आनी कानांत फुटफुटोलें तुमी आयकलां तें पाटोस हातांत परगट करात. कुडीचो जीव काडटा ताका भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक एमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियात. पयशाक 2 शिरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भियों नाकात. शेरकांच्या बिर्यां परस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून म्हजो पाडलावदार म्हूण कोणूय मनशां ओजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाडलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीरूय नाकारतलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आज इजायाचें पुस्तक आमी सुरू केलां. द कॉल ऑफ आयजाया. देव ताका आपयता.
एक दिसणें दिता पयलो आनी ह्या दिसण्यांत ताका जाय तें दिश्टी पडटा. आंज बुडवे दिश्टी पडटात आनी उपरांत एकामेका कडल्यान अशें म्हणटाले, पवीत 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 दोलबारांत सर्वेस्पोर सगळो संवसार बोल्ला ताजे बैवान. हें ताणें आयकलें आनीच उतरां आमच्या मिसांत हांवें म्हणटा दी हांगासरलीं काडल्या, इजायसाचीं काडल्या. हें ताणें आयकूंक आयलें. बोब मारताल्या आवाजान बुन्याद हाडली आनी देव मंदीर दोरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दळदिऱ्या बेसार हांव आसा. कोटा म्हजें कारण हांव एक मेळो ओंठाचो मनीस आनी मेळ्या ओंठाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. जेन्ना आमी मेळ्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी मेळ्या मनशां जियेता आसतना हांवूय मेळो जाता, आमकां गमना तें, आमकां गमना. पूण जेन्ना आमकां बरो नितळ मनीस दिश्टी पडटा तेन्ना म्हजो जण एकल्याचो बेस आमकां गमता. कसले बेसार हांव आसा, कसले बेसार हांव आसा. आनी जेन्ना देवाक ताणें पळयलो, कसलो बेसार हांव आसा. आनी तितलेंच देवाक पुरो जालें. ताणें वळखिलें हांव वायट दोशेर हांव आसा. आनी सेराफीन धाडटा, कोडसो धाडटा आनी ताच्या ओंठांक लायता आनी ओंठ ताचें साफ कोत्ता. आनी तेन्ना सेराफीन वेदिवेलो चिमट्यान काडलोलो एक इंगळो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. तेन्ना तो म्हज्या ओंठांत लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुजे ओंठांक लायला, तुजें पातक काडून उडयलें, तुजें कोटेपण धुवन काडलें. म्हणटच जेन्ना आमी ओळखून घेता, जितले फावटी आमी ओळखून घेता आमी दळदिरे बेसार आसा म्हणून, तेन्ना सर्वेस्पोर येवन आमकां नितळ कोत्ता भुयणांत बांदून. आनी तेन्ना कोणाक धाडटलो आतां म्हजो संदेशकार जावपाक आनी हांवें प्रतिपाड केलो, पळय हांव आहा, म्हाका धाड. म्हणटच इजायासाच्या आपोवणें आमी जाणा कशें ताका आयलें तें. वांजेल आमी आयकलां भुयणांत बांदू. शीस, गुरू आनी शीस दोनी आनी चाकूर, दोनी चाकरा परस व्हडलो, गुरू शिसा परस व्हडलो. पूण जो वावुरता दोनूय भाशेन जावपाक चाकूर आनी गुरू भाशेन जावपाक शीस, तो ते भाशेन जाता. गोराबाच्या दोनयाक बेलजेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोच्यांक चावून आनी कितें म्हणचें ना. आमी जाणा थोडे दीस आदीं जेन्ना जेजून मिलाक केली तेन्ना ताका म्हणलें, बेलजेबूल देंवचाराचें नांव हो देंवचार काडटा. ताका देंवचाराचें नांव देंवचार काडटा जाल्यार ताच्या बागिल्यांक कितें म्हणचें ना, ताच्या शिसांक कितें म्हणचें ना. म्हणटच तयार रावत म्हणटा. असलीं उतरां आमकां पडटलीं, जेचे पाडलावदारांक असलीं उतरां पडटलीं. पण आतां धांपलेलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोडी जालें सवय उरचें ना. कित्याक म्हणटा, हे जे उलयतात हो देंवचाराचें नांव आनी देंवचार काडटा, हिपोक्रीट. भायल्यान एक भाशेन दाखयता, भितरल्यान दुसरे भाशेन. तांचें जिवीत भायल्यान बरें पूण भितरल्यान मेळ्ळें हें आतां उक्तें जातलें. थोडो तेंप उत्ता तें भयणांत बांद फटोवंक, थोडो तेंप आमच्यान फटोवंक जाता. पूण जेजू सांगूंक सोदता हें सगळें तांचें उक्तें जातलें. हें उलयतात तें हांव देंवचाराचें नांव देंवचार काडटा, हें सगळें तांचें उक्तें जातलें. आनी उपरांत म्हणटा, कुडीचो जीव काडटा ताका भिवूं नाकात, कित्याक ताच्या ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पण ओतम्याचो आनी कुडीचो एका फराक, एमकोणा नाश करूंक ताका आसा ताका ओदीक भियात. कालचे दिसा हांवें म्हणटालें हांव, इगोर्ज सदांच धुमाळो क्रिस्तांक हें सुरू जालें आनी आयज पासून आहा. आनी पोतून आयज जेजू तेंच म्हणटा, भियें नाकात ताका.
कुडीचो जीव काडटा ताका भिये नाकात, पूण कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव काडटा ताका भियात, अशें आमकां सांगता. उपरांत पयशांक 2 शिरकां विकतात न्हय, तरी तांतल्याकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भुंय पडना. आमी नुस्तें घेवंक गेले जाल्यार अशें म्हणटा 50 रुपयान 2 बांगडे, 50 रुपयान 2 बांगडे, पूण 50 आनी 5 घातले जाल्यार 3 बांगडे. कितें गेलें? 50 रुपयान 2 बांगडे. एक बांगडो कसो पडलो? 25. पूण 50 आनी 5 रुपयान दिले जाल्यार 3 बांगडे. कितें जालें? एक बांगड्याचे 20 पडलो. आनी देव सांगूंक सोदता, मोनजाती मदें पासून 20 पडोना. एक मोनजात हांव तिचो मोग कोत्ता. मोनजातीचो इतलो मोग कोत्ता जाल्यार तुमचो कितलो करचो ना. आपुरबायेचे रोसना देवाची जन आसा मनीस मोनजातीवन, पूण कितलो करचो ना. त्या पासत अशें म्हणटा आमकां, म्हणटोच तुमी भियो नाका, शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हाका पाडलादार म्हूण कोणूय मनशां हाजेर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाडलादार म्हूण स्वर्गा आसता म्हज्या बापा हाजेर हांवें परगोडटलो. म्हाका परगोडटा लोकांक भियेनासतना स्वर्गा राज्यांत हांवूय परगोडटलो बापा फुड्यांत, हो म्हजो पाडलादार म्हणून. जो नाकारता म्हाका लोकां हाजेर, हांवूय नाकारतलो. जेन्ना निमणी जोडटी येता तेन्ना बापाच्या फुड्यांत हांवूय नाकारतलो. तो जेजू आमकां अदीक अदीक कारेजस जावपाक, काळजीदार जावपाक आमकां आपयता. हें देणें आमकां मिसांत मागुया. दानादोयरच्या वेळार आमी गायन घेवया. C13, पेज नंबर 41. C13. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता वचणी जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेच मानून घेवं. सर्वेस्परा बाग्योंत बेनेदिताच्या परबे दिसा आमी हाडलेले पवित्र दानांची दयाळ दीस घाल. अशें ताची देख घेवन तुका सोदून जे सेवेंत एकवटाच्या आनी शांतीची देणी जोडूंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं.
तुमची काळजां उबारात. आमी सर्वेस्परांत उबार जावं. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं सर कार्यान सत आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बेनेदीतच्या भक्ताचे परबेन जे पयसुबेक तूं संतोश दिताय, अशें ताचे बागेवन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. तशें कोणेन तूं तिका गिन्यानान जुवाळायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोद दवरता आनी सांतां भक्तां सांगाती मोहिमेचे कितोन आमी निरोतोरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान होसाना सुरवी. सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी. होसाना सुरवी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोआ पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपले शिसांक दिले म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. देशभरें जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या पुरुषा आनी बरोवच्यो पराठो तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुमेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमांव आमच्या दारी गोडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनर्जन्माच्या बरवाशांत तरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता. अशें भाग्यवंतां कुवार वैद्याचे मागीर संगाती, भाग्यवंत जुजाय जपती, भाग्यवंत दोता, भाग्यवंत जेवास आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे सांतां भक्तां बराबर सासणा जिवितां आमकां वांटो दी आनी ताची सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. कोणाक धाडटलो
भीक तर खूब वावराडी थोडे जेजू म्हणटा. आनी इसाया सायज म्हणटा म्हाका धाड. असलें आमी उदार जावपाक देवाच्या आपोवण्यांक कसलें काम आहा जाल्यार करपाक हें आमकां देणें मागून सगलें आमचें आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो निराश आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गांठ्यांत तोंड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दयाकळयुता सवस्के आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान अतिरिक्तले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका कोडांत सांबाळ. तूं शेतां राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिक्षे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिक्षे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या दारार येवं म्हाका फावना एक उदक म्हाका रोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D18 पेज नंबर 57. D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh,
D25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें दारोण कर, क्रिस्ताच्या रगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान करपाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका घट कर. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूंक कोदीत दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पाठय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपुय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय, भक्तां सांगती तुका म्हाकाच्या. प्रार्थया. सर्वेस्परा सासजिविताची कात्री जोडलेली आमी भाग्योंत बेनेदिताची शिकवण पाळून जे सेवेंत आमी विस्वाशी रावंक आनी आमच्या भाव भयणीचो कोतकोतीत मोग करूंक आमकां फोव करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. मी संपलें. देवाचे ओडोकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. E6, पेज नंबर 80, E6. मोच्या देवा करता आमी ताचे नांव सदांच वाखाण करूं. मोच्या देवा करता आमी ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. Sita sobre tuji baka, o filetlo tuka morokona, o motato tuka sorponina, o kakuri mokan tuka mota. Moja deva carga idolo